सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेसू करपाक आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या आयच्या परबीच्या मिसाक आनी सगळीं तुमी आयचे परबीच्या मिसाक आयल्यान देखून आमी खुशाल जाता आनी खुशालकायेन ही आयज मिसाची भेट आमी भेटोवया. आयज ही परबीचे मीस आमचे पासत भेटोवंक आनी आमकां देवाचें उतर परगोटूंक फादर रॉजर गुदिनो, ताका मोगान राजू गुदिनो म्हणटात, डॉमिनिकान पाद्री ओर्लेचो पादविगार, तशेंच ओर्ली तांची डॉमिनिकन सिमनार आसा आनी तांकांय शिकोवपाक आनी तांची आकारणी करपाक तो भार घेता. फादर राजू, तुका आयज आमचे मदें येवकार ही मिसाची भेट आमचे पासत भेटोवपाक आनीक तुमच्या वावराचेर, तुज्या बरे भलायकीचेर आनी हेर सगळो बरो वावर जो तूं करता त्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. आयज आमचे पालोटी फादर्स आमचे बरोबर आसात. पालोटी फादर्स आमचे फादर वेलंटायन, फादर लॉरेन्स आनी फादर बर्नर्ड, तुमकांय माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे भेटेन आनीक सगळ्यांक तुमकां आयज हे मिसाचे भेटेन येवकार दिता आसतना एकामेका पासत खेरीत भाशेन मागुया, आमचे चिखलेचे फिरगोजे पासत मागुया. तेच बरोबर आख्ख्या गोंया आयज परब मनयतात, गोंयच्या सायबाची परब. सगळे तरेच्या लोकांक, सगळ्या धर्माच्या लोकांकूय एकठांय दवरपाक आमी हे भेटेंत आयज खेरीत भाशेन मागुया. आयच्या दिसाक मिसाची मांडावळ करतात आमची PPCची वांगडी, तांच्याय वावराचेर आशिर्वाद मागुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात फातिमा फेर्नांडीस आनी कॅनिसा गामा, तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार आमी दवरुया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. भावा भयणीनो, आयज आमी व्हडा दोबाज्यान आनी काळजाचे भोक्तीन भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक परब समोरपतांव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. जेजून केला तशें भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया. निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या शिंसाचे पांय धुवन तांकां सेवे चाकरेचे मुणयारपणाची व्हड देख दवरली आनी आपणें केलां तशेंच करूंक तांकां आपोवणें केलें. काळा काळी वेगवेगळ्या संदर्भांत देव मनशाक आपयता, आकारता आनी जेजून केलां तशेंच करूंक पाठयता. व्हडपणाच्या जिविताची सपनां सोपनेतालो तेन्ना भाग्योंत फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या पावलांनी चलचें सेवे चाकरेचें आपोवणें देवान दिलें. हें आपोवणें स्विकारून आपलें घर दार सोडून तो आमच्या गोंयांत आयलो आनी आपल्या सेवे चाकरेच्या मुणयारपणा वरवीं जेजून केलां तशें करून आमकां व्हड देख जालो. आयचे परबे समयार ह्याच भागिवंताची देख दोळ्या मुखार दवरून जेजून केलां तशें आमी करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. मोगाच्या बाबडीनो, कुशालकायेन ह्या पवित्र मंदिरांत आनी पवित्र मिसांत आमी वांटो घेवया. मिसाचें बलिदान दिनवासनेचें बलिदान आनी केरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी पवित्रित्वेक बोजतांव. म्हणटच आमची बोजवण आमच्या भितर एके भाशेन कुशालकाय आसूंक जाय. आयज केरीत भाशेन आमी परब समोरपता म्हणटच भाग्योंत फ्रांसीस शावेराची, तेच बरोबर आमी क्रिस्तांवां जेजूची पाटलावदारां आमचो देव जिवंत हेय मतीन धरून सदांच मिसांत वांटो घेतना आमी कुशालकायेन सदोसान वांटो घेवंक जाय. तर हेच मनान ह्या मिसांत वांटो घेवया, देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया. आमच्या पात्रोनाची परब म्हणटच जितली देवाक आमी वाखाणटाव दिनवासताव तितलो देव आमकां आनिकूय जाय ती देणी दिता. आमचे लागीं देवाक दिवपाक कांयच ना. देवानूच सगळें आमकां दिलां, पूण एकूच वस्त ती आमच्यांनी दिवंक जाता ती म्हणजे दिनवासनी. आनी ह्या दिनवासनेची भेट आमी पवित्रित्वेक ती भेटोवया. तर ह्या वेळार आमी तयार जावया, आमचें चुकलोलें जिवीत देवा मुखार धरून ताचीच काकलूत आमकां मागुया. हांव पातकी सोरपदीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासून भाग्योन सुदांच आंकवार मुरेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद्या लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून माग. आनी सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
इष्टा संसारी Sopra Deva, स्वर्गीच्या राया Sopra Deva, Deva बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्तो तुझ्या गोड वैभवापासून आम्ही तुका देवा स्वर्गीय आणि शांती नाच्या इष्टा संसारी Sopra Gesù Cristo, Papa Cielo Scotta, Sopra Deva, Deva Cesce, Tu Sarace, Apcorta, Amcica, Paciamus vamos la amce mare Ai con me, puoi poteva, usorgia isciandi, lasciaiscia, sonsara, chi te Mia sagati Eva babaci moi men Gesù Christa Et nostru povit Et nostru Ishvor Et nostru Pormeshur puoi poteva, Eva Usorgia Nishandina Jaisha sonsari. प्रार्थूया बापा उदेतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक बागेन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सुडवंडराची वळख आमच्या एक काळाच्या मनशाक दिवचे ताणें आमची काळजां लासो आनी ताचेर भावार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आमी आनी आमकां संतोश भोगू आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना जरमयास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या खानार अशें सादलें कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो तूं जल्मुच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला हांवें म्हटलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकळो हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान जाबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग तांकां भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां उलयता तो सर्वेस्पोर तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हटलें पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायन करून जातलो म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें
Moje ont सर्वेस्परा तुझे प्रामाणिकपण पुरगोटले मोजे ont सर्वेस्परा तुझे प्रामाणिकपण पुरगोटले तुका शेरोना येता सर्वेस्परा म्हाका कोदीन स्फोटोंक दिवं नाका तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडोय म्हाका निवार म्हाका चिंतून आयक म्हजें तारण कोर म्हजें ओंठ सर्वेस्परा सर्वेस्परा मोजे खोळोपसा म्हाका आसरो दी म्हजो किल्लो जा म्हजो जीव राख तूं एकलोच म्हजें खोळोप म्हजो किल्लो देवा म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार मोजे ओंठ सर्वेस्परा तुझे प्रामाणिकपण पुरगोटले दुनिया तूं एकलोच म्हजो बोरवासो मोजे तोरणे पिरायेतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास सोलमातावन तुजेरूच पातयोवन आयला आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय मोजे ओंठ सर्वेस्परा मोजे ओंठ तुझे प्रामाणिकपण पुरगोटले दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजोयतले देवा म्हजे तोरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयतायलाय अजून पर्यंत तुज्या उत्सोऱ्यांचे हांव वर्णन करीत आसा म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुझे प्रामाणिकपण पुरगोटले बागीवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो शुभ वर्तमान परगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय तो एक म्हाका कायदो तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें खोता म्हजे कुशीन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मोजरी मेळ्ळी पूण म्हजे कुशे विने हो कारबार म्हजे आदीं केले जाल्यार म्हजी मोजरी खंय आसा शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगोडटा तातूंतूच म्हजी मोजरी आसा सगल्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां असोक्तान जोडून घेवंक असोक्ता बरोबर हांवूय असोक्त जालो थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडूंक घेवंक हांव सगल्यांक सगोट जालो शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां देवाचें उतर हें
उद्काराक सगळे उबी रावया. सगळो संसार सोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार. हालेलुया, 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 हालेलुया. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोम्या. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक शिव वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पोय स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्यानो बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतोच वयर स्वर्गांत ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शिव वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर थारायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान Glory to God, Christ. मोगाच्या बाबडीनो, आमचो विशय जेजून केले सेवी चाकरीचें जिवीत. आपल्याशी सांग ताणें ती आज्ञा दिली, हांवें केलां तुमी करात. आमच्या भाग्यवंतान आस्कऱ्यान आपल्या आख्या जिवितान ताणें देवाचे उतर सेवे चाकरीचें जिवीत तो जेलो आनी आमकां आयज तो नमुनो आनी आमकां हो विशय. कातोलीक पवित्र सभेचे दोन व्हडले पिलर्स कशे ओ गूण आमच्यांनी ते म्हणोंक जाता. ते हे एके वाटेन देवाचें उतर परगट करप, जाल्यार दुसरे वाटेन सेवा चाकरी. धर्मदुताच्या इतिहासांत क्रिस्तांव सभेच्या जी पयली सभा आनी क्रिस्तांव लोक जियेलो तांच्या जिवितान जेजूचे शीस कितें भाशेन देवाचें उतर परगटतालें आनी मागीर लोकांची संख्या वाडटाली. तातूंत गरीब आसताले, विधवा आसताले, आनीक भुरगीं आसतालीं, अनाथ आसतालीं. शिसा लागीं तांची सेवा चाकरी करपाक वेळ नासलो, कित्याक देवाचें उतर परगटपाचें हें व्हडलें कार्य. म्हणटूच
तातलेच मोदले बऱ्या गुणाचे आनी पवित्र आत्म्यान भोलोले मनशाक एकठांय करून सेवे साखळीचो वावर तांच्या हातांत घातलो म्हणटूच एके वाटेन देवाचे उतर परगडटाले जेजूचे शीस आनी दुसरे वाटेन सेवा साखरी जाताली लोकांची आनी हे भाशेन संख्या पयस सोबेची वाडत गेली ताका लागून म्हणटालो आमी कातोलीक पवित्र सभा हे दोन गुण जण एकल्याशे ते आमच्या जिवितांत जावंक जाय आयज जरी तर आख्या संवसारांत कातोलीक पवित्र सभा इतली शिपडोल्या जाल्यार ह्या दोनूय गुणाक लागून आमी फकत देवाचें उतरूच परगट करिना पूण जायत्या भासांनी आमी सेवा चाकरी कोत्ता आनी हे भाशेन देवाचो मोग देवाची कृपान काकलूत दुसऱ्या सवे आमी दाखयता आनी म्हाका दिसता हो गूण आमचेय जावंक जाय आनी हे फकत आमचे यादनीक हो मिशनराचेच न्ही पूण सगळ्यांचेच आमच्या पातुरणाचो उडास करून जेन्ना तो आमच्या ह्या देशांत आयलो आनी आख्याच वाठारांत जरी तर ताणें देवाचें उतर परगटलें फकत देवाचें उतरूच न्हय ताणें सेवा चाकरी केली जेन्ना जायतीं दुयेंसां येतालीं तेन्ना तो थंयसर लोकांक तो ट्रिटमेंट दितालो बरो कोत्तालो दोनूय भासांनी वखदांनी आनी आपल्या मागण्याच्या शक्तीन आनी तेच बरोबर देवाचें उतर आपल्या आख्खे शक्तीन ताणें परगटलें पयलें वाचप दुसरें वाचपांत हेंच आमकां मेळटा देवाचें उतर परगट करपाचें मागीर पावलो म्हणटा आपण जरी तर देवाचें उतर परगट करिना म्हजें कोठा ते सुरवातेचें मागणें जें आमी केलां तातूंतून तशेंच बरयलां की देवान ह्या भाग्यवंताक आमच्या हे वाटेन ह्या संवसाराच्या देसांनी धाडलो आनीक खऱ्या देवाची ओळख मेवली आनीक आमकां सगळ्यांक खुशालकाय भोगूंक जाय ही संख्या जेन्ना खऱ्या देवाक बोसता तेन्ना आमकां ती खुशालकाय जावंक जाय मोगशा भाव भयणीनो आयज आमी नियाळटना हे दोन वस्तू आमच्या तकल्यान दवरया देवाचें उतर परगट करूंक जाय तर कित्याक आमकां देवाची ओळख जाय आनी जितलो तूं देवाची ओळख बोत्तलो तितले तुज्या जिवितांत तुका दिशा मेळटली तुज्या जिवितांत तुका एक पर्पज मेळटा तुका अर्थ मेळटा तुजें जिवीत कसलें जावंक जाय पळय तें जेन्ना तुका देवाची ओळख मेळटा तेन्ना आनी दुसरो भाग आमच्या जिविताचो मोगशा भाव भयणीनो जावन आसा सेवा चाकरी आमी क्रिस्तांव फकत इगोर्जेंत येवन मंदिरांत येवन आमी देवाक फकत भोजिना पूण सेवा चाकरी हो भाग आसा कोण एकटो बरयणार अशें म्हणटालो आमी जेन्ना मिसांत वांटो घेता आनी जेजूक आमी शेवता ताचें मास रगत आमी घेता जाल्यार आमच्या काळजाचे दारां जी आसात ती उक्ती जावंक जाय जितले पावटी आमी जेजूक शेवता तितले पावटी कोणाक ही दारां उक्ती गरजेवता की आमची दारां उक्ती जावन काळजाची आमी तांची सेवा चाकरी करूंक जाय म्हणून अशें म्हणटा जरी तर आमी जेजूक शेवली आनी आमी आमच्याच भितर रावली जाल्यार हें मीस जायना युक्रिस्त जायना युक्रिस्त म्हणटात ते मीस म्हणटात तो जेजू आमकां आपलेंच जिवीत दिता मास रगत तो आमकां दिता आपणाकूच पूर्णपरी तो दिता आनी जेजूक आमी घेवन आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्या सवे पूर्णपरी आमचें जिवीत आमी दिवंक जाय तेन्नाच हो आयचो विशय मोगशा भाव भयणीनो एके भाशेन आमच्या जिवितांत तो दिसून येतलो नाजाल्यार कांयच ना हांव म्हजें शिकप कोत्तना नागपूर शारांत एका वर्साक म्हाका गांवांत धाडलेलो देवाचें उतर परगट करपाक आनी थंयसर त्या गांवांत एक फामील आसली आनी रावपाक लुगार नासलो एक क्रिस्तांव फामील आसली त्या फामिलींत आमकां दोग जाणांक रावपाक सुवात मेळ्ळी ताचे फकत 2 रूम आसले आनी ती फामील जाणटी आसली घोव बायलां तांणी आपलो रूम आमकां दिलो हांव आनी म्हजो दुसरो सांगाती आनी ती दोगांय दुसऱ्या रुमांत रावली सकाळचो उठून हांव मागण्याक बसपाक गेल्लो तेन्ना हांव दुसऱ्या रुमांत वेतलो म्हूण मागणें करूंक उठलो
सकाळच्या 5 सुमार आनी म्हाका एक व्हडलो सरप्रायज जालो. ही दोगांय जाणटी घोव बायलां सकाळच्या 5 उठोन ती दोगांय तेर्स कोत्तालीं हांवें पळयलीं. हांवें डिस्टर्ब करूंक ना, परत हांव म्हज्या रुमान गेलो आनी जालो दीस उपरांत हांवें पळयलें तांचें जिवीत. म्हाका बाबडीनो हो एक दोतोर आसलो आनी शार सोडून तो एका खेड्या गांवांत थंयसर गरिबाची एके भाशेन फुकट तो सेवा कोत्तालो. हो क्रिस्तांव दोतोर. आनी दोतोर म्हणटोच म्हज्या मनांत आयलें पूण एक देवाचे तितलो भावार ताका आसचो ना. पूण व्हडलो सरप्रायज आनी शॉक म्हाका जालो जेन्ना हो दोतोर आनी ताची बायल सकाळच्या 5 उठोन ती तेर्स कोत्तालीं तें पळोवन हांवें विचारलें, तुका मागण्याची गरज आसा? तो म्हणटालो, आपूण हांगासर सेवा चाकरी करूंक आयला आनी सेवा चाकरी देवाच्या मना प्रमाणे जावंक जाय, तेन्ना म्हाका ताची गरज. सकाळची उठोन आमी पयलो तेर्स कोत्ता आनी मागीर आमची सेवा चाकरी जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हाचे आदी व्हडलें उदाहरण म्हज्या जिवितांत हांवें केन्नाच पळोवंक ना. हे 2 भाग जे हांवें सुरवातेकूच तुमकां सांगलोले क्रिस्तांवपणाचे 2 गूण. एके वाटेन देवाचें उतर परगट भावार्थाचें जिवीत, जाल्यार दुसरे वाटेन आमची सेवा चाकरी जावंकूच जाय. नाजाल्यार आमी क्रिस्तांव न्हय. ती तुज्या लागीं घडटा ते भाशेन. पूण उगडास तुजचो ही सेवा चाकरी जी आसा ती तुका खुशालकाय हाडटा म्हणून न्हय, ओ तुका तूं सॅटिस्फाय जाता म्हणून न्हय. आमची सेवा चाकरी आमी ताका म्हणटा चॅरिटी, मोग. आनी मोग कसलो? देवा कडच्यान येता तो मोग. ह्या दोतोरान म्हाका सांगलें, हांव जो लोकांचो वावर कोत्ता म्हज्या दोतोरपणाच्या जिवितांतल्यान म्हाका मागण्याची गरज कित्याक? देवाक जाय ते भाशेन हांव कोत्ता म्हणटोच म्हज्या शक्तीन हांव तें करिना. म्हणटोच मोगाच्या भाव भयणीनो, जी आमची चॅरिटी सेवा चाकरी जी आसा ती देवाक जाय ते भाशेन आमकां एके भाशेन खुशालकाय हाडूंक न्हय, टू सॅटिस्फाय आवर सायकोलॉजिकल नीड ना, पूण देवाक खुशाल करूंक आमच्या जिवितांतल्यान. म्हणटोच हे 2 भाग म्हाका दिसता आमी जण एकल्यांनी ते जिवंक जाय. जी फॅमिलींक आमी रावले तो क्रिस्तांव लेटी, यान्नीक मिशनरीज ती नासली, पूण व्हडलो मिसावाचो वावर ती खरेपणी आपल्या जिवितांत कोत्ताली. कशी? एके वाटेन आपल्या धर्माचे रिती रिवाज्यो आनी तो भावार्थ ती जियेताली. आनी भावार्थ जिवप म्हणजे तूं परगडटाय तुज्या खऱ्या देवाक. आनी तेच बरोबर सेवा चाकरी उदारपणान ती लोकांची कोत्ताली. आयज म्हाका दिसता हेंच आमकां सगल्यांक हो विशय आयज आमकां उगडास करून सेवा चाकरेची मनशां जावंक जशें जेजून केलें तशें बागीन फ्रांस्कान केलें आमी करपाक हो विशय आमकां सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव नियाळटलों. जेजून केलें तशें तुमी करात, भाग्यवंतांनी केलें तशें तुमी करात. कितलेच फावटी घोडेक आमी ही उतरां आख्या इतले म्हयने आयकले, हेय फुडें आयकतलीं. तुमी कितले पासून कोत्तलीं? तुमी कितले पासून कोत्तलीं आनी कितें कोत्तलीं? हो म्हजो विचार. हे हांव नियाळटालों. आमच्या पात्रोनाचें जिवीत नियाळल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, इतले आपलो देश सोडून, गांव सोडून, घर गदार सोडून, आपले थंयसरले कम्फर्ट सोडून ह्या देशान येवंक, हांगासरले भाशा शिकोवंक, ह्या एनवायरमेंटान तांचें जिवीत जिवंक, दुयेंसाचें जिवितान तरातरांचें कितले वर्सां चलोन घोडेक ते भोंवताले गांवांनी. हे सगळे खंयचे हे भाग्यवंतांक येताले. ताचेर म्हजो नियाळ. जे आमी मागणे कोत्ता फ्रांसीस शावेराचे जे मागणे कोत्ता आमी जाले उपरांत तातूंत एक उतर आसा. कितें बरयल्लें?
ताचे काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. इतलो वावर करूंक आपले चिती नासतना शक्ती आनीक उर्बा खंयची येताली. आमकां सांगता ते भाशेन ताचे काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. सो दॅट्स द मोटिवेशन. आनी जरी तर आमची काळजां जेजूच्या मोगान लासोनात ही आमची प्रवचनाक कसलोच अर्थ ना, आमच्या जिविताक अर्थ ना. आमी लुकवॉर्म क्रिस्टियन्स जातोलीं. जरी तर आमच्या काळजांनी जेजूचो मोग लासता तेन्ना आमी खरी क्रिस्तांवपणान जिवंक शकतलीं वा वावुरतलीं. आनी कसलें क्रिस्तांवपण? तुज्या भावार्थाचें क्रिस्तांवपण. तूं भावार्थान केन्नाच हालचो ना. तुज्या जिवितांत कितलेय उद्रुश्ट येवनी तूं जेजूक चिटकोन रावतलोय. तुजो भरवसो तुका आनिकूय आदार दितलो. कित्याक तूं जाणा जेजू जिवंत जेजू. ताच्या मोगान तुजें काळीज लासता आनी तेन्ना तूं सेवे साखरेचें जिवीत जियेतलो. आसा तो उजो आमच्या काळजांनी. जेजूच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी आसा. बागीन फ्रास्काच्या काळजांत आसलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो उजो बागीन फ्रास्काच्या काळजांत आदी नासलो. ताका अनेक भाग्यवंतान लॉयलान ताका एक इन्स्पायर केलो. परत परत ताच्या कानांनी ही उतरां घालून आख्खो संवसार जोडलो आनी तुजो आत्मो तुवें इबाडलो. देवाचें उतर परत परत ताणें ताच्या कानांत घालून घालून शेकी तो आपलें जिवीत बदलता. आनी जेजूचें उतर शिकोन शिकोन जेजूक अनुभवून मोगाच्या भावणीनो जेजूच्या मोगान तो पडटा. इतलो मोगान पडटा जेजू बगर आनी ताका कांयच दिसना. ताका लागून सगळें साडून जे ताणें अनुभवलो आपल्या काळजान आपल्या जिवितान तो जेजूचो मोग आतां दुसऱ्यांनी तो अनुभवचो. पूण संवसारभर भोंवता ताचें नांव शिपडावंक. हो उजो पेटलो एक पावटी देवाच्या मोगाचो जेजूच्या मोगाचो आनी करीत भाशेन जेजूची वळख घेवन तातूंत ताका स्वता दिसली. जिविताचो अर्थ दिसलो. आपल्या जिवितांत आपणायले दुसऱ्याच्या जिवितांत तो दिवंक आख्या संवसारांत तो भोंवता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव म्हणटालो आमचें जिवीत लुकवॉर्म क्रिस्टियन लायफ आसा भितर आमच्या काळजांनी तो उजो ना जाल्यार आमी डिलाडाला लुकवॉर्म जावन कोत्तोली आमचो वावर इगोजेन फेस्तां परबो दुसरे रिती रिवाज जे आसात ते कितें कितें करूंक जाय सगळें आमी कोत्तोली. पूण तुका पळोवन कोणूय जेजूचो पाटलाव करीत गाय. हो प्रोश्ट जो हांव तुमकां कोत्ता म्हाकाय कोत्ता. हें म्हजेंय नियाळ म्हाकाय लावून घेता. फकत हांव तुमकांच उलयता असो न्हय. जायते पावटी हांव म्हाकाय दिसता आय एम ऑल्सो लिवींग अ व्हेरी सुपरफिशियल प्रिस्टहूड म्हाका दिसता जायते पावटी. ताका लागून परत परत हो उजो जेजूच्या मोगाचो म्हज्याय काळजान पेटोवंक सोदता आनीक हांव वावुरतां. उजो ना भितर काळजान जेजूच्या मोगाचो आमी सगळीं लुकवॉर्म जातलीं. म्हजोय भावार्थ वाडचो ना आनी म्हाका पळोवन दुसऱ्याचोय भावार्थ वाडचो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी खरी हो विशय आमच्या जिवितांत पाळटली आनी हो विशय धरून जशें सांगलां आमचे 2 गूण क्रिस्तांवाचे किरीत भाशेन त्याचें उतर परगडप तुज्या उतरांतल्यान ओ तुज्या जिवितांतल्यान आनी तेच बरोबर सेवा साखरेचें जिवीत.
तर कसो पेटोवया हो उजो जेजूचो. So we need to motivate ourselves. ही उर्बा येवंक जाय. ताका लागून जेजूचो अनुभव चड गरजेचो. We need to experience Christ, His love, जेजूचो मोग. आनी एक पावटी ताचो मोग आमी अनुभवलो. तो मोग पेट्टो आसूंक जाय आमच्या जिवितांत काळजांनी. पापसाय फ्रांसीस सुरवातेकूच ताणें एक ती चीट बरयल्ली. तातूंत तो असो म्हणटालो, तुवें देवाचो मोग अनुभवला जाल्यार तो जिवो दवर. आनी जाणी अनुभवूंक ना जाल्यार आशयात ह्या देवाच्या मोगाचो अनुभव करूंक. So if you have experienced Christ, keep the fire of that experience burning. And if we have not experienced Christ, then desire to experience Him. आशा करात जेजूच्या मोग अनुभव, जेजूक अनुभव, देवाक अनुभव. नाजाल्यार आमच्या जिवीत आमी जाणात थोड्यो वस्तू आमच्या धर्माच्यो त्यो आमी पाळटली आनी आमचें जिवीत जालें. ताचेर सोंपना. नाजाल्यार विशयाचोय अर्थ ना. कितलेच आमी येवन शर्मा सावन गेले कांयच ना. जण एकल्यांनी आयज पळोवन घेवचें हांव कितलो पासून खरें क्रिस्तांवपण जियेता. मातयेच्या शुभ वर्तमानांत आमकां थंयसर मेवता. कोणें जर तर तुका 1 किलोमीटर चल म्हूण सांगलें जाल्यार जेजू म्हणटालो तूं 2 किलोमीटर चल. वॉट डज दॅट मीन? आमचें क्रिस्तांवपण, तें खरें क्रिस्तांवपण जें आसा तें एक स्टँडर्ड आसा. ते स्टँडर्डा परस मातशें उंच जावंक जाय. म्हणजे तुका कोणें 1 किलोमीटर चलोंक लायलो, तूं 2 किलोमीटर चल. सो यू आर इन्क्रिजींग द स्टँडर्ड. ज्यो करपाचें आसा त्यो वस्तू केल्यो तातूंत आमचें कांय डिफरन्स दिसना. सगळेच करतात. जेजू तेंच म्हणटा. सो वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन यू एंड द रेस्ट? एवरीबडी डज द सेम थिंग. पूण खरे क्रिस्तांव जे आसात ते विल गो बियॉन्ड. कोण तुजो जुब्बो घेता जाल्यार ताका दुसरोय दी. सो वयर चड आनीक वयर चड तुज्या जिवितांत. तेन्नाच आमी ह्या संवसारांत एक डिफरन्स हाडूंक शकतले. नाजाल्यार आमचें जिवीत लुकवॉर्म. आयज गरज मोगाच्या भाव भयणींनो कसली? ह्या भाग्यवंताचो उगडास करून ताका मान आमी दिता. ताचें जिवीत आपणावंक गरज आमकां. कित्याक संवसारांत एक दिशा जाय, शांती जाय. संवसारांत आयज मनशाक जेवपाक एक अर्थ जाय. जायत्या लोकांच्या जिवितांत जेवपाचो अर्थूच ना. कित्याक अर्थ ना? पीपल फायंड नो पर्पज टू लिव. Why? Because they didn't find their God. And who will give them the God? आमी. कोण दितलो देव? आमी. आनी देव दिवपाचें वावर आमच्या सगळ्यांचो. तयार आसात तुमी एकामेकाक देव दिवपाक? जेन्ना तुजे लागीं देव आसा तुका जेवपाक एक रिजन आसा. No matter what you go through, and that's what we call faith. तुका रिजन आसा जेवपाक. आसा देव तुजे लागीं. तुजे लागीं तुका मेवला दुसऱ्याक दितो देव. बागीन फ्रांसकान तेंच केलें. ताका मेवलो जेजू आनी त्या जेजूच्या मोगान तो लाचलो आनी दुसऱ्यांक दीत तो गेलो. आयज ही गरज मोगाच्या भाव भयणींनो जेजून केलें. सेवे चाकरीचें जिवीत आमकां करूंक लायलें. ह्या व्हडल्या महान सातान तेंच केलें. देवाचें उतर पुरगटलें आनीक सेवा चाकरी केली. आयज ताका मान दिवन आमी पवित्रीत्वेक बसता ह्या मिसाच्या बलिदानांत. आमी कितें घेवन या? जेजूक आमी खाता. अनुभव माग जेजूचो.
माग त्या देवाचें दर्शन तुज्या खासगी जिवितांत माग जेजू लागी आय वॉन्ट टू फील यू आय वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स यू घे ही एक आशा कर ही उत्पन्न कर ही आशा डिझायर हिम तेन्ना मागीर आमी त्या जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक पावतले कशें तुज्या उतरांनी आनी तुज्या सेवे चाकरीच्या जिवितांत दुसऱ्यांक देव मेवलो तांच्या जिवितांत खुशालकाय आसतली शांती आसतली जिवीत जेवपाक एक दिशा आसतली आनी एक रिजन आसतलें जेन्ना जेजू आमकां मेवता तेन्ना तर आमी कितें करुया भावार्थाचें जिवीत जेवुया भावार्थ परगटूंक आमी वावरुया सेवे चाकरींतल्यान दुसऱ्याकूय जिखून जेजूक आमी घेवया सगळीं उबी रावया थोडो नियाळ आमी केला ह्या वेळार तर आमचो भावार्थ जो भावार्थ आमी उच्चारता ते मागणे न्हय आमचें जिवीत ते उच्चारतना एके भाशेन खरेपणी जिवंक आमी वावरुया सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस समावलो आंकवार मरेतान जल्मलो तोच प्लाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका मिकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देव बाबाच्या उजव्यान बसला तूं तार जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन भावार्थान आनी मोगान आमच्यो गरजो आमी देवाच्या हातांत त्यो घालुया कोणाक व्हड जावची कुशी ताणें सगल्यांचो चाकोर जावचो आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजून केलां तशें ल्हानविकायेचो मारोग चलूंक आनी आपले पोरजेक जेजूच्या मना प्रमाणे सेवा दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलीच सुरक्षा दोळ्यां मुखार दवरून आडगां नाडगां करून गिरेस्तकाय आपणावची तालनी पयस करूंक आनी पर्यावरणाची आनी पोरजेची सुरक्षे खातीर आपले जीण करचूंक तांकां बापाचें बोल मागुया भाव भयण कशीं एकवटान जियेतात सगलीं कितलें बरें कितलें सोबीत परिशोदीक वाट चलतना आनी तशेंच बागयोन फ्रांसीस सावेऱ्याच्या रेलिकेचे दाखोवणेक तयार जातना आमी सगल्यांक अदीक करून समाजाचे देगेक आसलोल्यांक आपणावंक आमकां बापाची कृपा मागुया कोणाक म्हजो पाटलाव करची कशी ताणें आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें बागयोन फ्रांसीस सावेराच्या देखी आनी मजतीन आमच्या जिवितांतल्यान तरेकवार कोश्टांक पिडेंक आनी अडचण्यांक मोगान फुडो करून आनी जेजूची खोरी आनी नीज साक्षीदारां म्हूण दाखोल करूंक बापाचें मोल मागुया
ओगीच रावून आमी आमच्यो खासगी गरजो ह्या वेळार ह्या भाग्यवंताच्या विनवणेन देवाच्या हातांत त्यो घालुया. मोगळा बापा, आमचें जिवीत तुज्या दोळ्या मुखारूच आसा. तूं सगलें पळयताय आनी तूं सगलें जाणा. आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमची अस्कोतकायो, आमची दुयेंसां, आमची भिरांत, आमचें निराशीपण सगलें तुज्या हातांत घालता. तूं आमकां राख, आमकां सांबाळ, सगल्या वायटांतले आमकां निवार. आमच्या काळजांनी तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी तुजो मोग घाल. तुज्या मोगान लासून आमी तुजे गोवाय जावंक, भावार्थाची आनी सेवे साकरेची मनशां जावंक तूं आमकां तुजी कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. उंडो आनी सोरो मोगाला बापा, जेजूच्या संपन्न वरवीं आमची ही मोगाची भेट तूं मानून घे. सांत फ्रांसिसाचे पोरबे सोमयार आमची काळजां जेजूच्या मोगान पेटोय. दी आमकां उर्बा जेजूक पोरगोटूंक. गोंयचे सायबाची आयज मान दिवन फाटल्या वर्सांनी आमकां सांबाळल्या राखल्या ताचो उगडास करून आयज उपकार आठयता. फुडाराक आमकां सगल्यांक वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आयज गोंय सांबाळूंक आमची काळजां बदल. सगळीं आमची उतरां, चिंतनां आनी कोडण्यो गोंयचे उदरगतीक आनी गोंय सांबाळूंक म्हूण हे बेटे वरवीं आमी तुजे लागीं आमची काळजां बदल म्हूण मागता. गायन घेऊया C37 पेज नंबर 44. C37. फोलां. फोलां सदांच गोड आनी झाडाक आसलोलो एक गरजेचो बाग. एका फोलांत झाडांचें बी आसता आनी वेगवेगळीं दिसतात. सांत फ्रांसीस सावियराच्या तोंडांत जेजूचें उतर आसलें. गरजेचो बाग म्हणल्यार मागणें. बिया सारकें जेजूक आपल्या काळजांत रिगून दवरलो आनी आपल्या त्यागी जिवितांत दुसऱ्यांक ताणें जेजू दिवन दुसऱ्यांचें जिवीत गोठायेन आनी उजवाडान भरलें. ह्या फेस्ता दिसा ह्या फोलां वरवीं आमी आमचे भितर आसलोली गोडसाण तुका भेटयता. मागण्यांक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आमकां निर्मी. उमेदीन जेजूक परगटूंक आनी मिशनरी वावरांत आमचो उदार तेंको दिवंक म्हूण आमचे ह्या फोलाचे भेटेक स्विकार कर दोनया. Blessed are the Lord God of all creation, and through the grace of His Spirit of the earth, the work of human hands become ours each day. Blessed be the Lord. Gesù di morto, tu so
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा सोर मनशाच्या तारोका, आमा मनशा पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. खुर्सार उवी मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक बागीवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरां तशें जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मागीर फ्रांसिस्कान तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उज वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोस्ट मरण सोसूंक बेशी आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Avartaso good porgo tuya. Sumya
Gesù mio unohana Ani hegashi te pietà e lei pauri tu vuoi boane sur ami tu chemo porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड द्रगो शेवतल्या वा सोबेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खरीत भाशेन गेल्ल्या वर्साक जी परबेक आसली आनी ह्या वर्साक परबेक नान सोपून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची आमचे फिरगोजेच्या सगळ्या वांगड्यांची गोंयांत आसात गोंया भायर आसात वावर करतात तांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बाबा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओत रेखता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सिम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Oh,
प्रार्थुया. पृथ्वीच्या बापा, बागेवन फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले हुरबेवून धर्म परगटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपजोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बसायलां ते इनाम सोडूंक पावूं क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमच्या फिरगोजेच्या आस्काऱ्या बागेवन फ्रांसीस शावेराची परब आयज आनी आमी बरी मनयल्या. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. तुमचेर, तुमच्या गोराब्यांचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमचे सावध भलायकीचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. आनीक ही परब आमकां सगल्यांक उमेदीची आनी खुशालकायेची जावं दी. आयची मांडावळ केल्ल्या आमच्या PPCच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास बरे भाशेन ही मिसाची भेट मांडावळ करूंक आमकां आदार केलो देखून आनी तुमकां सगल्यांक जे आयज परबेच्या मिसाक आयल्यात तुमकां सगल्यांक खेरीत दिनवास. कित्याक आमकां संवय जाल्ली आहा जेन्ना आमची परब जाता परबेच्या मिसाक वचप ना, धाकटी मिस आहा त्या मिसाक. आयज धाकटें मीस म्हणलेलें आनी ना. आनी तुमी सगळीं बरे भाशेन हे मिसाचे भेटेन भाग घेवंक इतली सगोट आयलीं देखून तुमकां शाबासकी. हेच भाशेन आमी आमच्यो परबो आनिकूय नेटान आनी उमेदीन मनोवपाक आमच्या PPCच्या जमातींनी जे आमी निर्णय घेता आमचे फिरगोजेच्या बरेपणा पासत तातूंत तुमचो सगल्यांचो सहकार मेळटलो म्हूण हांव रावतां आनी हादी फुडेंच तुमकां शाबासकी दिता ह्या तुमच्या सहकारा पासत आनी तुमच्या उमेदी पासत. आतां निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी पुरसांव काडटल्या. आयज पुरसांव लांब जातलें, सकयल तावन बरे भाशेन वयर आमी चडोन येतल्या. एक पुरसांव म्हणल्यार आमची एक बेस्ती एक चलपाची स्टायल न्हू, रॅम्प वॉक न्हू तो, पूण खेरीत भाशेन तेंय बीन एक परगटणी ह्या आमच्या पुरसांवांतल्यान. तशेंच आमचें एक धाकटेंशें प्राचीत. तर आमचे फिरगोजे पासत हें ल्हानशें प्राचीत आमी बरे भाशेन सगळीं भाग घेवया, सगळीं या चलोन सगळीं परतून वयर चडोन येवया आनीक बरे भाशेन ही परब आमी करुया. आनीक पुरसांव जाल्या उपरांत आमची फेस्ताची उमेद आनीक मातशें मुखार व्हरपाक आमच्या तरणाट्यांनी आयज आमचे पासत कॅन्टीन तयार केल्लें आसा. त्या कॅन्टिनान खावपाच्यो पिवपाच्यो वस्तू तशेंच थोड्योश्यो गेम्स केल्ल्यो आसात. तुमी सगल्यांनी रावचें बाराबर मेळूंक. फायदो काडपाक कशें ताणें तें करूंक ना, पूण सगल्यांक आमकां बाराबर हांगासर दवरूंक सगल्यांनी रावचें. रावता आसतना कॅन्टिनान तांणी बरेशे आयटम केल्या. चेरीस पाव केला, जायते जाणांचो फेवरेट. तशेंच बरींशीं सान्नां केल्यात सूर बीन घालून, बेस्तीन सूर बीन घातलेलीं सान्नां. तशेंच बरीं क्रॉकेट केल्यात आनी आयज फेस्ताची स्पेशल चाव केल्या. ती स्पेशल चावय तुमी पिवची. आनी गेम्स चड करूंक ना, एक हावजी दवरल्या सगल्यांनी बाराबर खेळपाची हावजी. आनी तशेंच फीश द बलून म्हूण एक गेम केल्या. ह्या सगळ्यान तुमी वांटो घेवचो आनी फेस्ताची उमेद मुखार व्हरची. आयज ही फेस्ताची तयारी करूंक आनी सगळे भाशेन मांडावळ करूंक आमकां आदार दिल्ल्यांक सगल्यांक आमचे दिनवास. पयले सुवातेर आमचे दिनवास आयज फादर रॉजर गुदिनो, फादर राजू गुदिनो ह्याय नांवान ताका वळखतात. खेरीत भाशेन आमचे पासत ओर्ली तावन हांगासर येवन आमकां ही परबेची भेट फावो केली. आमकां देवाचें उतर परगटलें. फादर राजू, तुका आमचे दिनवास. तुका आयची परब आमी आवडटा आनीक तुज्या कम्युनिटीक, ओर्ली जी कम्युनिटी आसा तशेंच मोयरा तांची कम्युनिटी आसा तांचेर, तांच्या वावराचेर आमी सगळें बरेपण देवाचें मागता. आमचे पालोटी फादर सदांच आमचे बराबर आसात आनीक आयज हे मिसाचे भेटेनूय वांटो घेतात. तांकां खेरीत भाशेन फादर वेलंटायन, फादर बर्नर्ड आनी फादर लॉरेन्स आनीक दुसरेय जे तांचे कम्युनिटीन आसात तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास आनी आमची परबी. आख्खी नोवेनाची मांडावळ करूंक आमचे सॅक्टर लिडर्स PPCचे वांगडी जे आसात ते वावुरल्यात आनी बरे भाशेन आमची लिटर्जी
तयार केल्या. त्याच बरोबर मीस जाल्या उपरांत यादनिकांक तशेंच आमच्या आंज बुडव्यांक तशेंच ऑल्टसवर्स कोयरांक हांकां स्नॅक्स तयार करून हे सगळे भार घेतला. तशेंच आल्तार तयार दवरूंक भार घेतलेल्या सगळ्या आमच्या PPCच्या वांगड्यांक आनी तांकां सहकार दिल्ल्या सगळ्या समुदायांतल्या वांगड्यांक आमचे खेरीत भाशेन दिनवास आनी बागीन फ्रांसीस शावेर आमचे फिरगोजीचो आस्कारी तुमचेर सगळ्यांचेर तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. हे पावटीक आमी थोड्योश्यो नव्यो वस्तू घडोवन हाडलेल्यो ऑफर्ट्री केल्ली आनी गरिबांक दान म्हणून केल्लें. तुमचे मदल्या जायत्या जाणांनी तुमचें कंट्रिब्युशन दिलां. उदार मनान तुमी ह्या आमच्या गरिबां पासत मुखार व्हरूंक तांकां पावोवंक तुमी उदार मनान मुखार चल्ल्यात. तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. आमची सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट ड पॉल हें आसा तांचे वरवीं हें तुमची देणी आमी सगल्यांक पावती करतल्या. तुमच्या वाड्यांत व तुमचे भोंवतणी कोणूय असले गरीब मनीस आसात घोडे ते आमच्या सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट ड पॉल हांचे विजिट्स करतात. तांच्या लिस्टाचेर घडये ना पूण तांकां गरज आहा अशें तुमकां दिसता जाल्यार तुमचो PPCचो वांगडी जो आसा ताका मातशें कळोवचें आनीक आमच्या ह्या सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट ड पॉल हांचे लागीं संपर्क सादून ते तांकांय पावतें करचें म्हूण आमची विनंती तुमकां. फाब्रिकाच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास सगळी तयारी भायल्या मुखार दिसती पडटा ती एक तयारी फाटल्यान दिसती पडना तसली तयारी आसा आनी आमचे फाब्रिकाचे वांगडी ओगेपणान फाटल्यान सावन वावर करतात तांकांय आमचे खेरीत दिनवास. आयज फेस्ताक आनीक एक नवी वस्त तुमकां दिसती पडटा ती तांबडी कार्पेट दिसती पडल्या तेजे वयल्यान चल्ल्यात तुमी. आयज परतून चलचें उमो घेवपाक येता तेन्नाय खेरीत आमचे दिनवास हें मन उक्तें मन दाखयलें देखून कॉस्तांसियो आनी नेल्सी गुदिनो आपल्याच मनान मुखार सरून हें घालपाक मुखार सल्लीं देखून तांकांय आमचे दिनवास. आतां वयरूय बीन घालपाक जाय. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर दिसता ती तुमी दिवची जाल्यार तुमी आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन आमकां मेळूं येता. आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस जायतो हारपीट जाता. धांवता 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 थोडे कडेन पावना थोडे कडेन पावता आनी ताका आदार करूंक आमचो भाव सेर्तोर ताचे फाटल्यान आपुणूय धांवता. तांकां खेरीत भाशेन आमच्या दोगांयकूय दिनवास. हे सगळे मांडावळ करपाक तांणी आदार केलो देखून आमची युकरिस्टीक मिनिस्टर्स सगळी लिटर्जी बरे भाशेन तयार करूंक आनी प्रॅक्टीस घेवपाक तांणी आपलो वेळ काडला. तशेंच कुमन्यांव वांटूंक मुखार सल्ल्यांत आनी सगळो भार घेतला. मागणें केलां खेरीत भाशेन आमची नोवेनां बरे भाशेन जावपाक तांकां आमचे दिनवास. खेरीत भाशेन म्हणटलो रेजिडन्सी हांगाचे थोडेशे मेंबर्स नांव घेयना तेंचे पूण सदांचे सदांच येवन आपलो हातबोट घालून जावं फुलां घालपाक डेकोरेशन करपाक सगळी मांडावळ सारकी आसा जाल्यार पळोवपाक तांणी मुखार चल्लेले पासत तांकां आमचे दिनवास. सगल्यो वस्तू घडये आमी सांगपाक नाका पादवीगारान सांगपाक गरज ना पूण आपणाच्याच मनान मुखार सरप एकदम बरें. ह्या पासत ह्या आमच्या भाव भयणाक आमचे दिनवास आनी तांचे भाशेन सगल्यांनीच हेच भाशेन आपणाचें सेन्स ऑफ बिलॉंगींग टू द चर्च ही गरज तुमची. हे सेन्स ऑफ बिलॉंगींग तुमी सगल्यांनी दाखोवचें म्हूण आमची तुमकां विनंती. आमचे खेरीत दिनवास आमच्या कोयराक धाकलोसो आमचो कोयर व्हडलो कोयर ना पूण ह्या सगळ्या दिसांनी भार घेवन प्रॅक्टीस करून आनी आयच्याय दिसाक फेस्ताच्या दिसाक बरे भाशेन आमी भाग घेवपाक आमकां आदार केलो देखून आमच्या कोयराच्या सगळ्या वांगड्यांचेर देवाचो आनी बागीन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद मागता. आयज सकाळीं बँड आयकूंक आयलें. आयज फेस्त म्हूण कळ्ळें. जे आमकां आयज बँड वाजोवपाक आयल्यात त्या बँडाच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास. तशेंच आमचो जायतो वावर निवळ करपाचें वस्तू कोदेलां उबारपाचें हें करपाक आमचो सोमेश आनी इस्मायल दोगूय जाण येवन जायतो वावर करतात आमकां आदार करतात इगोर्जेन. तांकांय आमचे खेरीत दिनवास. तशेंच जायत्या जाणांची नांवां घडये घेयना पूण ल्हान ल्हान वस्तूंनी तुमी हात बोट घातला तुमकां सगल्यांक आमचे दिनवास. ह्या वर्साक आमच्या फेस्ताक आनीक एक वस्त दिसती पडल्या ती मातशें वयर पळयल्यार दिसती पडटा. इगोर्जे पावटी आमी डेकोरेट केल्या. डेकोरेशन घातलां लायटी घातल्यात वयर पड्डे घातल्यात मातशें उमेद हाडपाक फेस्ताची. खेरीत भाशेन आमचे दिनवास लुड्डीन आनी चाली हांकां हीं डेकोरेशन्स येवन तांणी घातल्यान देखून महेश इलेक्ट्रिकल्स हांकां आमचे दिनवास. ह्यो लायटी घालपाक आमकां आदार केला देखून आमच्या कॉफ्रारीच्या वांगड्यांक
सगळे आयज दोनूय भाशेचे कलर आमकां दिसती पडटा ब्लू कॉन्फ्रारिया आनी रेड कॉन्फ्रारिया ब्लू आनी रेड म्हणटा ती सेपरेटेशन आमी सगळे कॉन्फ्रार एक आनी आमच्या कॉन्फ्रारींक खेरीत भाशेन हो वावर आसा आमची देवसांव फुडें व्हरपाक आनी ते उमेदीन मुखार सरतात थोडे जाणां सदां मुखार सरतात थोडे जाण केन्ना केन्ना येतात पूण येतात तांकां आमचे दिनवास आनी हे भाशेन सगळ्या वांगड्यांनी कॉन्फ्रारीच्या वांगडी जे आजून घोडे फेर मारपाचें उरलेलें आहा मूस आसा ताका फेर मारचें आनी आतां नॅक्स्ट परबेक आमचे तयार जावचें खेरीत दिनवास आमचे सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक तुमी हो भार घेतात देखून आमचे खेरीत दिनवास ही सगळी मांडावळ भितर तशी भायर बरे भाशेन पळोवपाक आमचो पातकूर फादर पिटर भार घेवन वावुरता थोडे फावटी इल्लेंशें तुमकां पडटाय बीन राग दवरचो न्हू तें तुमकां वायटान न्हू रागान न्हू अकमान करूनय घेवचो न्हू पूण सगल्यो वस्तू जाग्यार घालपाक कोणें तरी एकल्यान मातशें दोन धेंगशाय घालपाक पडटात आनीक हें काम सगळी मांडावळ सांबाळपाक आमच्या पातकुरान फादर पिटरान बरे भाशेन केलां देखून ताकाय आमचे दिनवास आनी ताचेर आनी ताच्याय वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता आनी निमणी वस्त म्हज्या दाव्याक आसा कितें दिसती पडटा आतां आमी तयारी करता जेजूच्या जल्माचे परबेक तेन्ना आमच्या तरणाट्यांनी हें झाड क्रिसमस ट्री म्हणना ती ताका ती म्हणटा ताका द गिवींग ट्री दिवपाचें झाड ह्या पासत तुमी मुखार सरता तितले फावटी ह्या झाडाक नमस्कार करपाक नाका पूण ह्या झाडाक काळजां लायलेलीं आसात डेकोरेशन लायलां आनी काळजां लायलां डेकोरेशना ताका कोणेंच हात लावचो न्हू पूण काळजां आहा ती सगळीं तुमकां हें झाड तुमकां काळजां दिता जेजूचीं काळजां ती आनी त्या काळजांचेर धाकटीशी मॅसेज बरयल्ली आसा जी गरज आसा जायत्या आमच्या भावा भयणांक सद्याक आमची तरणाटीं आमची ऑर्फनेज जी सांकवाळ आसा तांकां विजीट करून तांचे लागीं विचारलां तांकां कितें जाय गरज आसा ह्या नातालांच्या काळाक आनी तांणी ज्यो वस्तू सांगलेल्यो आसात त्यो त्या काळजांचेर बरयल्ल्यो आसात ती काळजां तुमी व्हरचीं आनी त्या काळजांचेर कितें बरयल्लें आसा तें ह्या भुरग्यांक पावतें करचें तुमच्यान वचून तांकां विजीट करपाक जाता आमी सिस्टरींक सांगून दवरलेलें आसा थंयसर वो तुमकां वचपाक जरी तर वेळ ना जाल्यार आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान दिवपाक जाता आमची तरणाटीं वचून तें तांकां पावतें करतलीं फुडल्या सुमानाक बोगमाडो आमची ओल्ड एज होम आसा थंयसर आमची तरणाटीं वयतलीं आनी तांकांय विचारतलीं कितें जाय तीं आनी परतून आनीक काळजां घालतलीं तुमचें उदारपण ह्या आमच्या भावा भयणां सवें फकत क्रिसमसाच्या दिसाक न्हू पूण ह्या आख्या आदवेंताच्या काळान आमची बरी भशेन तयारी करपाक असो एक तुमी घेवचो आनी आमच्या तरणाट्यांक खेरीत भशेन शाबासकी हें मन तांणी एक क्रिएटिविटी हे भशेन चिंतल्या देखून सगल्यांक पावपाक ही नातालां बरे भशेन करपाक तशेंच त्या उपरांत आनिकूय गरज ती ह्या क्रिसमस ट्रियाचेर वा ह्या गिवींग ट्रीचेर आसतली तुमी येवचें जाय तेन्ना ती काळजां तुमकां जाय तितलीं व्हरचीं दर एक काळीज तुमकां जेजूच्या मोगाचें काळीज म्हणून तुमी घेवचें आयज सांजेर परबेच्या दिसाक तियात्र ना पूण सगल्यांनी तुमी बाराबर तुमच्या घरान आयज घोडे जायतीं जाणां ओल्ड गोवा वयतलीं बरे भशेन आमी परब मनोवया आनीक उगडास करता फुडल्या वर्साक आमी आमच्या फिरगोजेची 400 वर्सां समोरुंतल्या तयारी करतल्यो आमी फुडल्या वर्साक ती आतांच तावन आमी आमच्या मनान दवरुया फाल्यां तावन म्हणजे 5 तारखेर आमची त्रिदूम सुरू जाता इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे परबेक ही आख्खी तयारी आनी मांडावळ आमची कॉन्फ्रारीची भाव भयणां करतलीं सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यां लागीं मागता मातशें उमेदीन मुखार सरात तुमच्या प्रेजिडेंटा लागीं बरे भशेन संपर्क सादात आनी बरे भशेन ही त्रिदूम आनी परबेची आमची समरमणी जावं दी माडयेचेर आशिर्वाद जातलो फाल्यां सकाळीं 7 वाजता मिसाचेर आनीक त्रिदूम सुरू जाता आमचो 5:30 वाजता तेर्स मीस आनी साल्व 5 तारखेर 6 तारखेर आनी 7 तारखेर 8 तारखेर आमची परब इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे परबेक इगोर्जेन 2 मिसां जातलीं 6:30 वाजता पयलें मीस जातलें आनी 8 वाजता दुसरें मीस जातलें सगल्यांनी आमी जाता ते भाशेन 8 वाजताच्या मिसाक येवपाक प्रयत्न करचो पयल्या मिसाक येवन लूट करून काबार करची न्हू दुसरें मीस परबेचें मीस आसा तातूंत आमी पुरसांव काडटले पयल्या मिसाक पुरसांव काडचें ना इतलें डिफरन्स हेर सगळी लिटर्जी सेम जातली
पूण आमी जाता ते भाशेन सगळीं बराबर ह्या पुरबीच्या मिसान वांटो घेवपाक आमची तयारी करुया. आनी एक फावटी सगल्यांक तुमकां आयज आमच्या आस्कार ह्या बागेन फ्रांसीस शावेराचे पुरबेक बरें हांव येता. तुमच्या वावराचेर, तुमच्या गोराब्यांचेर, भुरग्यांचेर, जाणट्यांचेर, जीं कोण बरीं नात तांचेर, सगल्यांचेर बागेन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद पडूं. हॅपी फिस्ट. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार गायन घेवया. U19 पेज नंबर 240. U19.